कांय एजंट तरणाट्यांक नोकरी दिता सांगून चड पयशांचो हावेस दाखोवन भायल्या देशांनी व्हरून तांची फसवणूक करता. होवूय एक मनीस तस्करीचें प्रकरण आसा. अशा मानव तस्करी पासून तरणाट्यांनी सादूर रावचें म्हूण मुखेलमंत्री डॉक्टर सावंत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कितलेशाच जाणांक म्हणजे गोवन आनी इंडियन जेका तुका फॉरेनाक जॉब दिता म्हणून व्हरता, आमी खरेंच ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हणून पळयता काय कितें? ताजेर ह्युमन ट्रॅफिकींग म्हणूनच पळोवपाक जाय. केन्ना केन्ना म्हाका दिसता म्हणजे बिकॉज ऑफ अवर लॉज ते अशेंच सुटून वता. ते परत आपलें दुकान सुरू करता. म्हणजे पयलींचे गेल्लें दुकान बंद करता, नवीन दुकान सुरू करता. नवीन लोक ताका बळी पडत आसा. अशे कितलेशेच गोंयचे भुरगे म्हणजे आपल्याक बरो जॉब आनी सांगता आसतना ते थंय तुका 1 लाख सॅलरी मेळटली. हांगासर ते बारीकसो जॉब करपा खातीर पळयना थंय 1 लाख सॅलरी मेळटली म्हणून ताज्या बरोबर ताका बळी पडटा आनी ते फॉरेनाक वता आनी त्रासानूय पडटा. अशे कितलेशेच लोक पडलेले आहा. दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द ह्युमन ट्रॅफिकींग. म्हाका दिसता आमचे गोंयकार अवेर जावपाची गरज आसा आनी स्पेशली ज्यो एडवर्टायजमेंट येता ताजेर आमचे पुलीस फोर्स सेन्सिटायज जावपाची गरज आसा. म्हणजे कंप्लेन येवची म्हणजे वी डोंट वॉन्ट टू वेट टील द कंप्लेन कम्स. कोणाची तरी कोण तरी कंप्लेन करतलो आनी मागीरूच ताका आमी भितर उडयतले. जेन्ना जेन्ना म्हाका दिसता स्पेशली आमच्या सगळे NGO आसतले, PPs आसतले, एडवोकेट्स आसतले, जे कोण रिपोर्टर्स आसतले, जे सगळे आमी जेंकां म्हणटा की दोज आर द स्टेक होल्डर्स वन वॉज वर्किंग इन एंटी ट्रॅफिकींग, ह्या सगळ्या जाणांनी एक्ट जावपाची गरज आसा. असल्या विशयाचेर आमी जर एक्ट जायना जालें आमी फक्त म्हणटले ह्युमन ट्रॅफिका खातीर कोण तरी जे भायल्यान चलयो धरून हाडटा हांगासरूच तांकां प्रश्न नो, तितक्याचेर ना ते. हे खूब व्हडलें आसा. दीस इज वेगवेगळ्या पद्दतीची गँग्स जी वेगवेगळ्या पद्दतीत काम करता. त्या खातीर आमी सगळ्यांनी म्हणजे तेंची मोड ऑफ ऑपरेंटी वेगळी आसतली किंवा तेंचे ट्रॅफिकींग करपाचे थोडे जाण ओन्ली फॉर द म्हणजे किड्स तांकां ट्रॅफिक करता, थोडे जाण ओन्ली फॉर द लेडीज. इन द सेम वे द यूथ हांगासल्यान ट्रॅफिकींग थंय केलें वता. दीज आर ऑल्सो म्हणजे ह्युमन ट्रॅफिकींग आसा. ते आमी सगळ्यांनी सेन्सिटायज करचें पडटलें सगळ्या भुरग्यांक. म्हणजे तुमी ह्युमन ट्रॅफिकांक बळी पडचे न्ही.